काय महिन्या फाटी गोय विद्यापीठाच्या दोग चलये पुलीस खात्यात इंटर्नशिपाक गेल्ले। थंय इंटर्नशिपाक गेल्ल्याकडे एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दोगा चलयांचो विनयभंग केलो म्हूण चलयांनी गोय विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीकडे कागाळ केल्ली। विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीन कागाळ आयल्या उपरांत चौकशी सुरू केली। चौकशी खातीर त्या पुलीस अधिकाऱ्याक आफयलो, मात निमता सांगून तो पुलीस अधिकारी एकूयदां चौकशेक हाजीर रावलो ना। मात ते प्रकरण पुलिशेक जावं बायला आयोगाकडे पावोवपाचें सोडून विद्यापीठाची इंटरनल कंप्लेंट कमिटी अजूनय ते प्रकरण घेवन बसला। मजगती त्या अधिकाऱ्याक खात्यान प्रमोशनूय दिले। गोवन वार्तान बातमी हाडल्या उपरांत प्रकरण उक्ताडार आयले। आता बायला आयोगान 13 सप्टेंबर पयलीं विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीन कितें एक्शन घेतला तो रिपोर्ट दिवचो म्हूण ऑर्द दिल्या। मजगती एका कॉलेजीन प्रोफेसरान चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीकडे चलयेची कागाळ आयिल्ली। त्या उपरांत चौकशी करपाक सुरू केली। मजगती त्या प्रोफेसरान VRS घेतला म्हूण कळटा। कॉलेज जावं विद्यापीठाच्या कागाळींची विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटी वरवीं चौकशी जाता। उपरांत रिपोर्ट VC कडेन वयता। थंय सावन मागीर कितें ती एक्शन जाता। विद्यापीठात CCTV कॅमेरा नात। थंय मोठ्या कॅम्पसात कितेंय जाव येता म्हूण कांय स्टुडंट युनियनांनी बोवाळ केल्लो, मात CCTV कॅमेरा घालपाचे हालचाली अजूनय दिसनात। मजगती हाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा सगळ्या प्रकरणांची चौकशी चल्ला, वेळच्या वेळार सगळे अपडेट येतले। सगळ्या हेजेर इन्क्वायरी ऑफिशियली जायत आसा, तुमकां टायम टू टायम सगळे आमचे कडल्यान ब्रीफ येतली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।